ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. वो पवित्र या सक्रमेंटात जराशा त्या सोम्याक अरदान करी आमच्या काळजान धांवन आमचो मोग ताका अर्पिया. हे थोड्योच घडयो बाबरतेच्या अनुभवाच्यो आमकां जावं दी. ह्या अरदानांत सोमी आमकां आपडून दी, तसो दैवी स्पर्श आमकां दिवं दी. आमच्या काळजांनी ताच्या कृपेची झर तो वतून दी. ह्या अरदानांत तसो दैवी स्पर्श जोडलेली आमी ताची बेसांव घेवन मोती दादोसकाय घेवन वचूंक आमकां फावो करून दी. कीर्तन 6 20व्या बळींत आमी नियाळ करता. सदैव जावं सर्वेश्वर, कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना. ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना. आपलो विश्वास मोग म्हजे वयलो काडूंक ना. म्हज्या बुजवणदारा तुका हांव आराधन करता. बुजवण दिवचो देव तो. कितलेगी फावटी असली बुजवण ह्या ताच्या भोव पवित्र हजरपणांत आमकां फावो जाल्या. ह्या वर्त्या देवाक बुजवण दिवच्या त्या सोम्याक आमी आराधन करया. कित्याक कीर्तन 126 8व्या बळींत आमी नियाळ करता. सर्वेश्वराचें नांव ही आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग संवसार रचलो देव, आमकां अस्तित्वाक हाडलो तो देव आमच्या सोबे आसा, आमच्या मदें आसा. त्या देवाचें हजरपण बग्यांक आमी तो एकलो मात्र आमकां आदार दिवंक शकता. कोणेंच दिवंक शकनातलो तसो आदार ताचे तावन आमकां मेळटा. दैवीक आदार तो, शाश्वत आदार. असो आदार दिवच्या त्या सोम्याक आमी आराधन करया. 130 कीर्तन 139 9व्या अध्यायांत आमी 9व्या ओळींत आमी नियाळ करता.
पाकाटे लावना उबण तरी दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन तरी थंयसरी तो हात दिवन चलोवन व्हरता. तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता. तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता. कितले फावटी त्या सोम्याच्या हातांत ताणें आमकां उखल्ला. खंगल जाले हांव कोणना आमी धरणीक शेवटोंक सोडूंक ना. हात धरला ताणें उखल धरला आमकां. कितले फावटी तशेल्या घुसपट गोंदळींत सुमी आमच्या बगलेक रावला. तसो हात धरून आमकां ताणें सांबाळला, सोलोंक केला. जिविताच्या पैनार ही मेटां काडूंक फावो केला. ह्या वर्त्या सोम्याचेर, त्या शक्तिवंत देवाचेर सदांच आमकां मोगदार जावन आसच्या त्या सोम्याचेर आमची नदर घालया. ताका आमी बगया. त्या सोम्याक आमी आराधन करया आनी गावया. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे या सोम्याच्या पांय तळे आमचे जीवन अर्पया आमी. आमकां स्वामी तकस पेटोवन दिवया. शक्तिवंत देव जावन आसा आमकां हात दिवन सांबाळच्या. आमच्या जिविताची मेटां काडूंक आमकां धैर्य दिवच्या, भरवसो दिवच्या, उजवण दिवच्या त्या देवाक आमी आराधन करया. नमस्कार करया ताका. खळजन जावन आमचो गौरव, आमचो मोग आमी भेटोवया. आराधन करया भवनांनी बिनिनो. जीवन आमचे समर्पिता. आराधन तुका सोम्यान जेजो. आराधन तुका सोम्यान जेजो. वंदन तुका सोम्यान जेजो. वंदन तुका सोम्यान जय जय तुका सोम्यान जेजो. जय जय तुका सोम्यान मान तुका सोम्यान जेजो. मान तुका सोम्यान महिमा तुका सोम्यान जेजो. महिमा तुका ओगळाप तुका सोम्यान जेजो. ओगळाप तुका सोम्यान आराधन तुका सोम्यान जेजो. आराधन तुका सोम्यान जेजो. आराधन तुका सोम्यान जेजो. आराधन तुका हालेलुया 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 हालेलुया. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. बाप, पूत आणि पवित्र आत्म्या, त्रिएक देवा, या पवित्र वस्तूंत तुझे हजरपण आमी वळखून घेता. मगळा बापा, सर आज वडव्या संगाता मेळोन तुका देवाक आमी वंदन करता. जेजू, आमच्या मोग करणारा सगळ्या काळजान तुजो आमी मोग करता. हे पवित्र आत्म्या, तुजें दैवीकपण आमी परगडता. तुका आमी आराधन करता. सोम्या जेजू, या प्राचीत काळार तुज्या मुखार रावून तुका संवसारान जावच्या अत्माना आनी निंदा पासत या पवित्र येवकारिस्तांत तुका जावच्या साखरेले जावं पासत आमी पारीकपण दिवंक आशेता. तुज्या महिमे बरीत कुडींत तूं हांगासर या येवकारिस्तांत हजर आसाय. कश्ट, लज नाली साय तुज्या कुडीक आतां केदींच लागनात. तरी
संवसाराची मनशाकुळाची आमची पातकां एका ना एका रितीन तुका गाय करतात म्हणलें आमी खंडीत समजत हांव. तुज्या मिस्तीक कूड त्या पवित्र सभेंत तुजे कश्ट, तुजो पाशांव, तुजे वळवळे तो मुंदारुणो आसाय जायत्या आमच्या बाबा भयणीं थंय. ह्या खातीर ह्या आमच्या थोड्या वेळाच्या त्या संगतपणाद्वारे तुज्या लिपोवणाच्या कश्टांनी वांटली जावंक आनी तुका सोम्याक आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमी आशेता. ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमच्या पातकां खातीर तूं एक शेळी जालोय. मोग पाटी मेळनातलो तूं मोग जालोय. कोणा खातीर तूं मेलोय गी, कोणा खातीर तूं गायलोय गी. तांचे सावन तुका अत्मान मेळ्ळे. तुजें भुरगीं धारुण जाल्यांत, शिळमणी जाल्यांत, तुजे ती मोग आनी उर्बा निवल्या. संवसाराच्या महिमे आनी सोबायेक लबदून सस्नीक जिविताच्या मौल्यांची विसर आज मनशांक पडल्या. तूं आमच्या जिविताचे कसो शेवट म्हणलें विसरून आमची काळजां संवसारी जाल्यांत. सोम्याचेचो देखूनचो तुज्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटय. आमकां परिवर्तीत कर सोम्या. इल्ले इल्लेच तुजे ती आमकां ओडून घे. आमच्या पातकां खातीर कश्ट दूख धरूंक आनी प्राचीत आदारूंक सोम्या आमकां प्रेरीत कर. आमच्या अनउपकारपणा वरवीं तुज्या काळजाक कठीण गाय जाल्यात म्हणून तुवें आमकां उगडापें केलाय. आमच्या अनउपकारपणांतय अविश्वासपणाच्यो, दारुणायेच्यो, नेणारपणाच्यो सालयो तुज्या काळजा भोंवती वेडो घालून आसात. हे काकुळदार सोम्या आमचें ती काकूळ तूं दाखय. आमकां बक्षी म्हणून मागता. आमच्या बाबा भयणींच्या, आमच्या मलगड्यांच्या, आमच्या भुरग्यांच्या, आमच्या सयऱ्यां धैर्यांच्या पातकां पासत तुजे थंय आमी बक्षाने मागता. तांच्या पातकां खातीर आमकां शिक्षा लायनाका सोम्या. हर एक पातका खातीर जावच्या अत्मना पासत आमी पारीकपण दिता आनी तें भरती कर दिवंक कशी व्हरता म्हणून तुका बसयता. सोम्या जेजू, हर एक कश्ट, दग्ध आमी कसो त्याग आनी सॅक्रिफायस सर आमच्या सुखे खातीर पारीकपण जावन भेटून दिता. ह्या करेजमाच्या काळार आमची दंडवणी, आमच्या भक्ती करण्यो, आमचो त्यागाचो मनाभाव ह्या आमच्या आनी हेरांच्या पातकां खातीर आमी भेटून दिता. सोम्या तुका विश्वासी रावंक आमी मोन करता. सगळें आमचें जिवीत पारीकपण दिवचें जावन बदलूंक आमकां सतूंक आदार दी. हे जेजूच्या पवित्र काळजा तुज्या मोगाच्या जळत्या खिटांनी तुज्या दैवीक उज्यान आमची काळजां तूं लास. ह्या वरवीं आमकां तूं उर्बेवन तूं शिस्तायशें कर. वायटाक आमी बली जायनाशें आमकां तूं राख. तुज्या दैवीक काळजाक आमकां लागीं दवर सोम्या. आमच्या आनी संवसाराच्या पातकां खातीर बरेंपण करूंक, पारीकपण दिवंक, तसले वायट भर्तीकण दिवच्या त्या स्पिरितान आमकां तूं बर. आमच्या पातकां खातीर
बाचावी जोडच्या दुसरी वाट ना. बगार तुझ्या कुर्साची कश्टांची ती वाट. भगवंत मार्गरेत अलोकाका कशें तुज्या काळजाक जावच्या आत्मना पासत परीकपण दिवच्याक तुवें विसारलें तें आज आमी नियाळ करता आसतना आमी त्याच स्पिरितान जिवंक म्हण करता. हांव सोम्या आमकां बक्षाणें दी, आमकां गूण कर सोम्या, आमकां समाधान दी. आमचें अस्कतकाय, आमचें आबलपण सोम्या ती उसारया आमी, उबे रावया आमी आनी गीत गावया. अचल हांव सर्वेश्वरा. अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या बरोबरच्यान कित्याक तूं मोडका करता. नितळ जावं कावला लेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या बरोबरच्यान कित्याक तूं मोडका करता. नितळ जावं कावला लेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. गुळी तूं शेळयांक चडयता, शेळी हांव म्हजो पोस करता. तुजे हांव पयस भोंवतना फाटी आन इंडान दवरता. अचल हांव सर्वेश्वरा तुज्या बरोबरच्यान कित्याक तूं मोडका करता. नितळ जावं कावला लेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. कीर्तन 121 16व्या बळींत आमी नियाळ करता. दिसाचो सूर्य तुका बाधा करचो ना, रातीचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. कित्याक दीस आनी रात सोमी तुका राखता. निरंतरी आमची राखण करच्या त्या सोम्याक आमी तर अर्गां दिनाका गी. आमच्या गरजांनी मात्र न्ही, बगार ताची स्तुती करूंक आमी लागीं जावंक जाय. कित्याक सोम्याची विचित्रां आमचे ती परजळतात. 139 कीर्तन 11वे वळींत नियाळ करता. खाळोक म्हाका लिपण धरूं, रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो खाळोक म्हाका खाळोक जावचो ना आनी रात दिसा बरी परजळता. सुंदर सुनो 14व्या वळींत कीर्तनकार सांगता, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्रतान रचलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्रतान रचलाय. पळय आमची रचना, देवाची महिमा आमचे ती कितली वर्ती. देखून हांव तुका अर्गां दितां. कीर्तन 50 दुसऱ्या वळींत नियाळ करता. मोहनाथ देवाक हांव उलो मारता. म्हाका बरें केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. बरें करच्या त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. स्तुती करया ताची. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजो. अर्गां आनी होगळाप तुका अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजो. सोम्या जेजो ह्या करेजमाच्या काळार ह्या वेळार तुज्या पांय तळे येवंक तुज्या हजरपणांत रावंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर सोम्या जेजो तुज्या हातांनी आमकां निरंतर तूं राखताय आनी सांबाळताय देखून सोम्या जेजो आमच्या
कुटमाणी तूं निरंतरी हजर आसून तुजें हजरपण थंयसर बगूंक आमकां फावो करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो तुज्या विचित्र मंडळीन आमकां रस लाय मात्र न्ही अजुनूय तूं आमकां सांबाळताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो तुज्या मोगा खातीर आमकां कश्ट अनवरां पिडा शिडा आयल्यार आमकां धरणीक शेवटोंक तूं सोडिनाय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो सुमेंचे जो खंयसर कितें कशें म्हणून आमकां समजनातले त्या संदिग्ध परिस्थितींनी तुज्या आत्म्याद्वारे आमकां उजवाड दिवन बरोवसो तूं हाडताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या कुटुंबाची जिवीत योजना तुज्या कुशे प्रमाणे समर्पीत जावन त्या शांती समाधानाने जिवंक आमच्या कुटुंबाने आमकां फावो करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो असले मैपासाची बरी कुटुंबां आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें फावो केलाय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद तूं घालताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या शेतां बाटांचेर आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून ह्या वावरा खातीर आमकां तूं सुटसुटीत करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आमच्या काळज आनी ती दादोसकाय संतोष बगूंक आनी तुजी देवाचे स्तोमियाचे स्तुती करूंक आमकां फावो करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतानी ससना समय जो आमच्या पवित्र सभेंत आमकां त्या संस्कारांनी तूं पोसताय निरंतर तुजी कृपा दिताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो ह्या आमच्या पवित्र सभेंत देव मंदिरांनी आमकां तूं तुज्या उतरांची शिकवण आनी तरबेती फावो करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आमच्या पिरगस कुटुंबांत आमकां निरंतरी आत्मीक जतन फावो जाताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे आमच्या पिरगस कुटुंबांत आमची सेवा करच्याक ते मणियरी आमकां फावो केलाय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आमच्या त्या पिरगस कुटुंबांत आमकां धार्मिकां दिवन तांच्या पवित्रपणाच्या जिणयेन आमचेर परजळ घालताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या समुदायानी आमकां सांगात येवंक तुज्या उतरां खातीर आमी एकवटोंक आमकां तूं प्रेरण दिताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे आमच्या समुदायानी तुज्या उतरांची रोस तो उजवाड तो मोग आमकां दिलाय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आमच्या समुदायान आमच्या वाड्यांत आमी सांगात येवंक मुखेलपण क्रिस्ती मुखेलपण जोडूंक आनी सेवा दिवंक आमकां प्रेरीत करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या समुदायानी आमी तुजे तावन मान जोडच्या खातीर सेवा करच्या तसले जायते भरपूर अवकाश दिताय आनी आमकां तो उजवाड दिताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या वाड्यांनी आमच्या पिरगजेंत तसले योग्य लायक बावर्ती मुखेल्यांक आमकां तूं फावो केलाय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या पिरगजेन जावच्या हर एक त्या आत्मीक बऱ्यापणा पासत अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आज आमच्या पिरगजांनी आमच्या भुरग्यांची वाडवळ जाता आनी आत्मीक दृश्टेन तांकां शेवटाक पावोवंक तरबेती मेळटा देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो आमच्या देव मंदिरांत आमकां निरंतर थंयसर तुज्या कुरपेची झळक आनी स्पर्श तूं फावो करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे त्या देव मंदिरांनी सक्रामेंतान तूं हजर आसून आमच्या घुसपड गोंधळाच्या त्या वेळार त्या गणितांनी तूं समाधान आमकां फावो करताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुमयांचे सो हरये गडे मोजा जेवताचे सौम्या तुका भक्तीन गेता गावन संतोषाची सौम्या तुका वर्णिता शांत रावया भाव भयणीनो सौम्यान आमकां कितें वैयक्तीक बरेंपण केल्लें आसा आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत आमच्या कुडींत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यां बाळां थंय पती पत्नी थंय कुटुंबाचेर संद्या मरिपात आमच्या कश्टान वरांनी सोम्याचो तो दैवी सांगात बुजवण बरोवचो सोम्यान आमकां दिल्लो आसा सोम्याक आमी मौनपणी अर्गां दिवया सोम्याची आमी स्तुती करया हांव अर्गां दिता जेजो हांव अर्गां दिता जेजो
वर्गां दिता जेजो म्हज्या काळजांत वर्गां दिता जेजो वर्गां दिता जेजो वर्गां दिता जेजो हरगाणी होगलाप तुका सोमिया जेजो वर्गाने वगलाप तुका सुमियान हरगाणी होगलाप तुका सोमिया जेजो वर्गाने वगलाप तुका सुमियान महिमा तुका सोमिया जेजो महिमा तुका सुमियान स्तुती तुका सोमिया जेजो तुका सुमियान आराधना तुका सोमिया जेजो तुका सुमियान वंदन तुका सोमिया जेजो वंदन तुका जय सुमियान जय तुका सोमिया जेजो जय तुका हरगा तुका सोमिया जेजो सुमियान हालेलुया 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 तोच पवित्र आत्मा मगाळ भवनाने बिनिनो संवसाराक उजवाड दिवचो जीव दिवचो तो आमची मनां आमचे काळजां उजवाडावचो त्या आत्म्याचे सकत आनी उजवाड आमी मागोवंक जाय किर्तनगार 119 किर्तनांत 16व्या वळेंत नियाळ करता तुज्या आदेशाने म्हाका संतोष मेळटा तुझे उतार हांव केदींच विसरचो ना त्या देशाने आमकां संतोष मेळटा देखून आमी ती आमच्या काळजां जगोवन दवरूंक जाय इसाया प्रवादी 11व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळेंत सांगता सर्वेश्वराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेश्वराच्या शेणेपण आनी तो भिरांतेचो आत्मो असल्या आत्म्याक आमचे ती मागया तो उजवाड त्या आत्म्यांत हांव आमचेर परजळ घालून दी पवित्र आत्मो तशें उतार समजून घेवच्याक तशें उतार बाबरतान आमच्या काळजांत घेवच्याक आमी तें काळजां जगोवन दवरच्याक तो पवित्र आत्मा येवन दिवन मागोवन गीत आमी गावया सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये दी म्हाका मोग दी म्हाका नी शांती समाधान बर जीवी दी म्हाका मोग दी म्हाका नी शांती समाधान बर जीवी सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या देवण ये आमचेर या घडये तुजो उजवाड आमकां दी आमचे काळजांनी आमच्या मोतींत आसलो काळोख पयस कर तुज्या उजवाडान आमकां भर परजळ आमकां दी जाणवाय तुज्या उतरांची आमकां दी समजणी आमकां दी त्या तुज्या आत्म्या द्वारे आमकां उर्बा दी तुज्या उतरांचो मोग आमकां दी तुझ्या उतरांच्या मोगान आमची काळजां जळशी कर त्या तुझ्या उतरांनी जाणवाय आमकां मेळटा उजवण आमकां मेळटा धैर्य आमकां मेळटा तुजो स्पर्श आमकां मेळटा ह्या उतरांनी तूं आमकां आपडताय सोम्या तें समजूंक आमकां त्या पवित्र आत्म्यांतल्यान उजवाड दी धड त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर हर एकल्याचेर देवण येवन दी घडये आमच्या जिविताची मेटां तुज्या उतरांनी उजवाड बरी जावच्याक ये पवित्र आत्म्या ये देवण आमचेर राव आमच्या संगता तुझे किरणां आमचेर आमचे जिवीत पळावरीत कर तुझ्या देण्यानी आमकां बर सोम्या त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमकां बर ये पवित्र आत्म्या ये देवण आमचेर ये राव आमचेर आमच्या संगता राव सर्गींच्या आत्म्या
पवित्रात्म्या देवान ये वाळून ये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवान ये पवित्र आत्म्या, ये तू. वाळून ये ये जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाड. ये जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाड आमचेर. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाड. शक्तिवंत कर आमकां. उर्बेन बर देवण येवन दी तो पवित्र आत्मा आमचेर रावोन दी. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र खळोक पयस कर आमचो मतीचो. देवोन ये वाळून आमचें तें आशिल्लें शेळेपण खडेपण काडून उडय. आळसाय पयस कर. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां तूं परसोवया. देवोन ये वाळून ये देवोन ये वाळून ये देवोन ये वाळून ये देवोन ये वाळून ये. बसया भाऊ भयणीनो, शांतपणे बसया आमी. देवाचें उतार योना प्रवादीच्या पुस्तकांतल्यान आमी आयकुया. सर्वेश्वराचें उतार दुसरे फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शाराक वच. जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवाशांक प्रगट कर. जोना भायर सरलो आनी गेलो. निनवे एक भोव व्हड शार. तांतल्यान चलून वचून 3 दीस लागतले. जोना शारांत भितर सरलो आनी 1 दीस भर चलत वचून अशें प्रगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकांन देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास प्रगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशें ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगोरलीं. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडलीं, गोणी वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें प्रगट करूंक लागलें, रायाचें आनी ताच्या अधिकाऱ्याचें प्रमाण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांघरून आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारून, जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एकाद्या वेळार देव आपलें मोन बदलीत आनी आपलो जळतो राग तण करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपलें वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हणून ताणें तांकां प्रगट केल्लें, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मोन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार. मोगाळ बाबा भयणीनो, थोड्योच घडयो ह्या देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. जोना प्रवादीचें दृश्टांत जायते फावटी आमी आयकलां. बोसापुरबायचो संदेश आमकां फावो करता आनी तो संदेश इतलोच दयाळ आनी मोवाळ काळजाचो तो देव आमचो. जर आमची पातकां वळखून ताचे ती आमी मेटां काडटा, ताची खाक वळतो ताच्या बक्षांनी आमकां तो लाभयता. निनिवेच्या लोकांची पातकां सबार आनी देखून तांकां मोरान प्रगट केलें. नाश करूंक देव चिंता. जर जिणी बदलिनान ती नाश जातली म्हणून
तांकां सांगूंक जोना प्रभातीक धाडलेलें. जोना प्रभातीक देवाचो स्वभाव कळीत आसलो आनी ताका कित्याक नाका आसलें देव तांचें तें खाकुळदार जाता जावचें नाका आसलें ताका. पूण ह्या वरवीं कितें जालें, देवाची काकूळ तो मनशां सोदून येता म्हणलें जोना प्रभातीच्या गणितांत आमकां कळीत जाता. आनी जोनाक चुकोवन काडूंक जावंक ना आमी जाणाव. विशिश्ट रितीर परत दुसरे पटेन देवाचें उतर जोना प्रभातीक आयिल्लें तें. आनी जोना प्रभातीन थंयसर वचून तांकां शिकोवन दिल्ली. ताच्या काळजांक लागली ती फातकां रडलीं. आमी आयकलें वचपां जाता. देवाची खाकोळ तो मागतात, प्राचीत करून रडतात. आनी देवान तांकां शिक्षा माफी केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राचीत कितें आमी उलयता पळय खरेंच मानत चड करून प्रत्येक जावन आमकां सल्वसांची वाट उक्ती करता. पाताक रडल्यार पावना आमी प्राचीत करी जाय. कुंभसरांत मणियारी सांगता प्राची दिता केवल एक गुर्त मात्र. हरी एक पाताक देवान संवसारांत केल्लें मांडवळ नाश करता, तर प्राचिता वरवीं आमी तें भरती करून दिवंक जाय. देखूनच जाकेव थंयसर सांगता म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दिता प्राचिताचें. दुर्बळांक लुकसाण केलें जाल्यार हांव भरती करून दितां. भरती करून दिवचें, प्राजीत करचें म्हळ्यार तें आमी सडीत दयाळ जावचें, उदार जावचें त्या देवा तें त्या पेल्या तें. आमच्या मागण्याच्या जिवितांत जावयेत, आमच्या बऱ्या करण्याच्या जिवितांत जावयेत, आमच्या सालीन जावयेत, आमी भरती करूंक आसा आमचें उणेंपण तें. तर असलें प्राजीत केल्ल्या वरवीं आमी सौम्या बरी जाता. आमच्या पातकां खातीर सौम्यान ताका आसताना बेठोवन दिल्लो. तसली निरापराधी शेळी तो जालो त्या खुर्चार. आनी आतां ताणें दिल्ल्या पारीकपणांत आमी प्राजिता वरवीं वांटेली जाता. त्या सौम्याच्या कश्टांत आमी भागीदार जाता. आमी कितें दंडवणी करता ताचे वरवीं आमी आमकांच उणें करता आनी त्या गोवाच्या कणा परी आमी जाता. तें प्राजीत. ह्या वरवीं आमी जीव जोडटा. सौम्याचो जीव आमचें तें आमी आपणावंक शकता. तर आमकां ख्रिस्ती समुदाय जावन जियेत आसतना पवित्रांत एक आमी भाव भयणी जाल्या देखून आमकां हेरां खातीर प्राजीत करूंक कायदो आसा. मोरयेन जायते फावटी दिश्टीक पडटा आसतना लुडसांत फातिमांत सांगलेलें आसा प्राचीत करूंक. जेजून सांगलां होरेताक आपणातान काण व्हरतले आनी तोवळ प्राचीत करूंक जाय. त्या दृश्टीन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत प्राजीत करूंक कसो जाय. तर खुर्सा विना, प्राजिता विना क्रिस्ती जिवीत ना म्हणलें समजून घेवन घेवया. देखून प्राजीत म्हणटा आसतना केवल ह्या खरेंच मात कितें मांस सोडटा हांव, कितें मासली सोडटा हांव आनी कितें सोडटा हांव तें मात्र न्हय. आमच्या जिविताचेंच प्राजीत. कितलेकी फावटी आमच्या जिविताच्या सालींत, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी कितलें प्राजीत करूंक आमकां अवकाश मेळटा. आमच्या घरा भितरच, आमच्या घरा भायर जावयेत, आमच्या इगर्जेन जावयेत, आमच्या वावरा जाग्यार जावयेत. केवल आमच्या उतरांनीच कितलें आमी प्राजीत करी येता. आज असलें जायतें आमचें तें गरज आसा प्राजीत करचें. आमचीं उतरां आमी सांबाळचें जावयेत. आमच्या करणे हेरांक प्रेरण दितात, उत्तेजन दितात, संतोश दितात तसलें जावयेत. ह्या खातीर आमकां कश्ट भोगतात, उणेंपण भोगता जावयेत. तरी असल्या प्राजिता वरी सौम्याच्या कश्टांत वांटली जाता
आणि एकामेकाच्या पातकां खातीर आमी सोम्या परीकपण दिवंक शकता. तर असले दयाळ देवा थंय निरंतर येवच्या खातीर प्राजीत असो त्याग असो साक्रिफीस असो स्पिरीट सोमी आमकां दिवं दी म्हणून आमी त्या सोम्या कडेन मागया. सोमी आमकां असल्या प्राजिता खातीर कृपा दिवं दी. सोम्याचें बक्षणे आमी मागया भाव भयणीनो. उबे रावया आमी जाप गितांत गावया. बोगो सोम्या बोगो सोम्या पातकां मोजी बोगो सोम्या जेजो बोगो बोगो सोम्या आमकां आमची पातकां बोगो. दयाळाच्या आनी कोणवळ्या देवा तुज्या बक्षण आनी काकुळतो मागून तुज्या मुखार येता आनी आमी गायता. बोगो सोम्या आमच्या काळजाच्या गोवड्या तूं सुकोवन गेल्ल्या शेळयांच्या फाटल्यान वेताय. वेची पोत फाटी येवशाक तो आशेताय. आमकां सोदून ये सोम्या. आमच्या पातकाच्या नाली सायंत आमी सांपडल्या. ये आनी आमकां बाचाव कर म्हणून मागोवन आमी गायता. बोगो सोम्या काकुतार बापा वेची पुताक मोगान आनी काकुतीन फाटीं घेतलोय. आमी तुज्या बागलाक सांपडटना आमकां तूं सांडी नाका. बोगो सोम्या मोवाळ काळजाच्या सोम्या पातकी स्त्रियेचीं दुकां बांदून घेतलीं. आमची पातकां रडचीं दुकां तशें तुजो मोग करूंक आमची आशाय तूं स्विकार कर. बोगो सोम्या पातकां सर संगती नवे करूंक आनी बदलूंक शकताय. आमची दारूण काळजां पड सोम्या. ती पातकाच्या परतणे खातीर मोवाळ कर आनी ताच्या कुरपेन आमकां नवी कर म्हणून मागता. बोगो सोम्या मोगाळ देवा पातक्यांचो आनी पब्लिकांचो तुवें मोग केलोय. तुज्या मोगाचें आवरूच आमच्या काळजांक लाभय. तुज्या कुरपेन आमकां तीर कर म्हणून मागता. बोगो सोम्या ये वट्टाच्या दनया अकरेच्या परा कुलीक कामाक आयिल्ल्याक एकच मजुरी तूं दिताय. तर तुजें ती फाटीं परतोंक आमी गळाय केल्या तरी आमकां तुज्या सस्नीक निवासाचें दार तूं दांपिनाका म्हूण मागता. बोगो सोम्या दयाळ देवा जिनी बदल्ल्या पातक्याक तूं 70 पटी बक्षिताय. आमची जायतीं पातकां तूं मेजी नाका बगार तुज्या बक्षणांनी समाधान आमकां दी. बोगो सोम्या कसका त्यांच्या बळवंत आदारा असा एक मनशा कुळाक उठोवंक तूं आयिल्लोय. आमच्या पातकांनी आमी बुडता. आमच्या कुमकेक येवंक तुर्त कर. बोगो सोम्या सोम्या जेजू आमकां पवित्र करूंक आनी बापा मानवता तसले देवाळ जावन आमकां रुपीत करूंक तूं आयिल्लोय. आमचे सर पातकां धुवन काड. तुज्या अमलेक रक्तान धुवन नितळ कर. पवित्रपणान तुज्या राजांत आमकां घे म्हणून मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. दिंबिगाली ह्या भवनांनी भयणीनो कोणाक साद जायना तांणी बशयेत. पूण आमचे दोळे दांपूंक जाता जाल्यार दोळे दांपया आमी. आमचे हात आमच्या हरदार दवरया बाबा भयणीनो. ह्या घडये ह्या भोव पवित्र जाग्यार त्या सोम्याक त्या आमच्या सडवंदराक काकुळदार देवाक आमचें समर्पण करच्या. कित्याक किर्तन 14व्यांत 13वे वळींत आमी नियाळ करता. दया करून सर्वेश्वरा म्हाका निवार. राती केवची खावजेनी भिरांत म्हजे तावन काडून उडय. म्हजी बेसां तुजी बेसांव म्हजेर देवण येवं. म्हज्या मोतींतली कंत बेजाराय सगळी पयस कर. म्हज्या मोतींतली कंत बेजाराय सगळी पयस कर. तर सगळीं जिवीत आमची राटावळ आमचो वावर आमची कंत बेजाराय आमचो संतोष आमची कुटुंबाच्या अरसांद्यांक आमचो वावर आमकां वेडो घालच्या त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया भाव भयणीनो. फिलिप घरां बरयल्या पत्रांत 6 पावल 4 अध्याय 16व्या वळींत 6व्या वळींत सांगता
कसलो संतोष कदरी नाकात खरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करया तर या घडये या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचें समर्पण आमी करया आमकांच ताका आमी भेटोवन दिवया ताच्या भोव पवित्र काळजाक सोम्या जेजो या घडये तुज्या पवित्र हजरपणांत रावण आमकांच तुका सोम्याक आमच्या देवाक आमी समर्पण दिता आमी आमकांच भेटोवन दिता आमची अस्कत कूड अबालती पूण तुज्याच सारक्याची तुज्या सामुलीक रक्तान धुवन नितळ केल्ली आमच्या काळजांनी तो पवित्र आत्मा दिवन आमकां तुजे मंदिरांत तुवें केल्याय आमचे जिवेत आमची जिणी पवित्र जावन आसा ही पवित्र कूड तुका आमी समर्पिता सोम्या जेजू पूण अस्कत जाल्यार तूं बळवंत करूंक शकताय आमची तर आमच्या मतींतली विराराय बेजाराय सोम्या तुका आमी भेटयता कितें आसा ती काडून उडय तुज्या भोव पवित्र सक्तेन आमची निराशा कितें आसा बरवशान बदली आमची दूख खंत कितें आसा आमकां ह्या घडी आमच्या कुटुंबाचें जावयेत वैयक्तीक जावये सोम्या तूं तुज्या कुरपेन तूं बदल संतोशान तूं बदल आमची कूड अस्कत खंयसर आमकां दूख आसा आमच्या कुडींत आमी कश्टांत सोम्या आमी जायते रितीर वळवळता जावयेत पूण तूं बुजवण दिवचो देव तूं गूण करचो देव शक्तिवंत देव तूं आमच्या कुडींत तुजी गूण करची सकत देवण येवं दी आमच्या मोतींत ती चुरुकाय सुडसुडाय येवं दी सोम्या आमकां तूं आपड तुज्या दैवीक शक्तेन स्पर्श आमकां दी आमकां गूण कर भलायके बरीत कर आमकां घटमूट कर तुज्या महिमे खातीर आमी जियोंक आनी वावरूंक सोम्या जेजो ह्या घडये तुजो परजळ आमचेर घाल ह्या कुडी निरंतर तुका मान आनी महिमा लाभोवन दी आमी तुज्या महिमे खातीर जियोंक आनी वावरूंक ह्या पवित्र सभेन फावो कर आमच्या कुटुंबाचो वावर आमी आमच्या कुटुंबांनी करूंक आमकां तो हाता पांयक बोळ भलायकी दी सुडसुडाय दी सोम्या आमचें तें आमच्या कुडीन तुका निरंतर महिमा लाभोवन दी आमी तुका भेटयता सोम्या जेजो तुज्या पांय तळा अर्पिता तुज्या भोव पवित्र काळजाक आमी समर्पण दिता आमची घराणी आमची बिडारां तुवें आमकां दिल्लें तें देणें जावन आसा त्या आमच्या घरांत आमी सांगातपण भोगता मोग भोगता आमच्या घरांनी तुजे अल्तार आमी दवरून सोम्या त्या अल्तारे मुखार निरंतर येवचें एक बरें म्हण प्रेरण आमकां आनी सगळे आमच्या क्रिस्ती लोकांक दी तूं थंयसर कोण सर हरी एकले तुज्या तें अल्तारे मुखार येतात कुरपेच्यो जरी तांचेर वळय तांच्या घरांनी तांच्या कुटुंबांत थंयसर तांकां बुजवण लाभोवन दी थंयसर तांकां संतोश लाभोवन दी आशिर्वादां लाभोवन दी आमच्या कुटुंबांनी हर एक सांद्यांक तूं आशिर्वादीत कर सोम्या जेजो आमच्या कुटुंबांनी कितें संतोश आसा कितें एकवट आसा तुजें देणें तें वाडय असल एकवटान जिवंक फावो कर एकवटा विरोध वेचें आमच्या कुटुंबांनी पती पत्नी मदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें आसा सोम्या तो मनस्ताप ती बेजाराय ती दूख ती निराशा तूं काडून उडय आमच्या मदें समजून दी एकवट असो पवित्र आत्मा आमच्या कुटुंबांनी आमकां एकवटीत दवरून दी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचो आमी मोग करूंक सोश्णिकाय सोडदोड दाखोवंक आमी एकामेकाक बरीं उतरां उलोवन थंयसर मोगाचें वातावरण रुपीत करूंक आमच्या घरांनी आमकां फावो कर आमच्या भुरग्यां बाळांक मागण्या तुजे अल्तारे मुखार हाडची वडणी आमकां दी सगळे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी त्या अल्तारे मुखार येवन तुजी स्तुती गावंक सोम्या आमकां तूं प्रेरीत कर आमच्या कुटुंबांतली हर एक योजना आशिर्वादीत कर ल्हान या व्हड येवजणां ती कितें आसात तुज्या बेसांवांनी भरलेलीं जावं दीत आमच्या शेतां भाटांचेर तुजी आशिर्वादां देंवन येवं दी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याच्या वावराक तुजें बेसांव पावस जावं दीत कितें आशेता आमी तुजो मोग तुजें देणी दीस पडटकरास येतेस्मापणी आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमकां फावो कर आनी अशें तुजो संतोश आमच्या कुटुंबांत जोडूंक आमकां फावो कर सोम्या जेजू आमी तुज्या मुखार हाडटा तुवें आमकां दिल्ल्या त्या भुरग्यांक ती आमची देणी आमच्या कुटुंबाचो संतोश तांकां आपड सोम्या जेजू तांच्या नेणट्यापणान तूं राख कसलेशो वायटाक तांणी बली जायनाशें कर सोम्या बऱ्या भलायकेंत बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी भावार्थांत ती वाडलेलीं जावं दीत आज आमच्या कुटुंबांत त्या भुरग्यांनी बरें शिकोवंक परिक्षेचो वेळ तांकां उजवाड दी बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चलोवन व्हर आमच्या युवक युवत्यांक सोम्या आशिर्वादीत कर कसलेच वायटाक तांणी बली जायनाशें कर पवित्र सभेच्या जिवनांत तांणी सक्रीय जावन वांटली जायशें कर तुजो मोग तांच्या काळजांनी घाल आमच्या कुटुंबांत निरंतर ते एकवटा कारण जावं दी शिकोवंक या वावर करूंक तो आशिर्वादीत कर बरो फुडार या आमच्या युवा जनांक दी काम नातलेल्यांक प्रत्येक जावन काम दिवन
तुजी देणी जोडूंक फावो कर. आमी तुज्या मुखार हाडटा सोमियान जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या त्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक आमकां कोण मोगाचें आसात वळखीचें आसा सगळ्यांक तुका आमी समर्पिता. तांच्या त्या कटला देगेर राव सोमिया तांकां बरी भलायकी दी. तांकां मोग मैपास आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतल्यान फावो जावं दी. हर एकल्याक तूं आपड तांकां तुज्या मोगाचो अनुभव तांकां जायत्यां थावण फावो जावं दी. सोमियान जेजू आमी तुज्या मुखार हाडटा आमचे सेस सांबार आमचे वाडे ह्या आमच्या समुदायान तुज्या उतरां खातीर सांगात आमचें बरें म्हण दी. सगळे आमच्या देशीजींत ह्या समुदायाचो वावर करूंक सर क्रिस्ती लोकां उर्बेवंत कर. तुज्या सक्तीन तूं बरो त्या पवित्रात्मे प्रेरण आमकां सांगाता हाडून दी. कितें आमचें ती मनस्ताप आसा कितें भेदभाव आसा तो पयस कर सोम्या नाश कर तुज्या भोवपवी सक्तेन. कितें एकामेका ती मोसराची रागाची हागाची चिन्नां तुज्या भोवपवी सक्तेन ती नाश कर. कितें आमचें ती घुसपट गोंदळ आसा तो नाश कर सोम्या. हर एकल्यानी आमी एकामेकाचें बरेंपण वळखोवचें तसलो क्रिस्ती लोक जावच्याक आमकां तूं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमच्या समुदायान बर थंयसर सेवे खातीर तुज्या उतरां खातीर सांगात आमचें आमचे समुदाय तुज्या राजाचे गुर्त जावन मोगा मैपासा सेवेंत बांदून हाडचें तसलो स्पिरीट आमकां दी. आमी तुका समर्पिता. आमकां सर ह्या जाकांक आमच्या देशीच्या सर ह्या जाका तुका समर्पिता. तुज्या काळजा सारके गवडी आमी जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बर आमकां तुज्या बावर्ती लोकां तावणी सर आमच्या ह्या जाकांक तो मोग पावस जावं दी. तो साकार पावस जावं दी. हर एकल्यानी हर एक ह्या जाकाती त्या उपकारी म्हणून त्या सेवेच्या स्पिरितान जियोंक त्या मोगान जियोंक आनी ह्या जाकांत मेळून बावर्ती लोकांनी तुजें राज त्या थळार बांदून हाडच्याक हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी दी. अशें आमी सर ह्या जाकांनी धार्मिकांनी सर बावर्ती लोकांनी सांगाता मेळून खंयसर आमी आसां थंयसर तुज्या राजाचे गुर्त जावन परजळूंक तुका आमच्या देवाक हेर लोकां मदें आमी साक्ष जावंक आमकां फावो कर. कितें आमच्या क्रिस्ती बावर्ताक आडवेता तशें न्हय केन्नाच आमी करिना जावच्या सोम्या. आमकां त्या भोव पवित्र सक्तीन तूं बर आमच्या तें असल अस्क चिंताप आशिल्लें सोम्या तूं काडून उडय नाश कर. आनी आमच्या समुदायांत आमी सांगाता रावंक आनी हेर लोकांक आमी त्या तुजो मोगाचो परजळ तुज्या राजाचे शिकोवणेचो परजळ घालूंक आमकां तूं शक्तिवंत कर. आमकां तुजें तें आरावण दवर वेंगून दवर. तुज्या पवित्र काळजाच्या आश्रयांत गोपान सोम्या जेजू आमकां तूं सांबाळून दवर. हें समर्पण सोम्या आमचें सगळें आमच्या भावां भयणीचें तुका आमी करता तुज्या भोव पवित्र काळजाक आमची आनी तुजी आवय सर्गींच्या भाग्यवंत मोरयेच्या कथावेन काळजां मरिपात तुका आमी भेटयता. आमेन. मुगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या घडये त्याच भोव पवित्र येवकारीच्या जेजू मुखार आमी हजर आसतना ताचीं बेसांवां आमकां फावो जावं दी. ताची आशिर्वादां आमकां तो दिवं दी. ताच्या आशिर्वादाचे सक्तीन आमकां तो शक्तिवंत करून दी म्हणून आमी मागया. इजाया प्रवादी 14व्या अध्यायांत 21 आनी 9 वळी सांगता सकलेल्यांक तूं सकत दिताय बोळ नातलेल्यांक तूं बोळ दिताय. आमी तोखण आयिल्ल्या जावयेत चिंतनांनी आमी घुसपटल्या जावयेत जायती बेजारां विविध रितीन आमकां दोस्तां जावयेत. सगळीं आमचे कंत बेजाराय तांतूं दावण सोम्या सुटका दी. ह्या खातीर किर्तनकार सांगता 60 आनी 7 किर्तनांत देव आमकां आशिर्वाद दिवं. सगळो संवसार ताका भियोन चलो आशिर्वाद करतलो देव आमच्या सगळ्या आसा तें आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर हांगासर सगळ्या आमच्या देशीच्या लोकांचेर सगळ्या आमच्या ह्या जागांचेर सोम्याचो आशिर्वाद देवान येवं. त्या पास्कांच्या मिस्तेराक आमी सगळ्या क्रिस्ती लोकांक तयार जावच्या त्या आशिर्वाद पावजन मागोवन आशिर्वादाचें गीत आमी गावया. येद्या बडा सक्रामेता. येद्या भोळा सक्रामेता सष्टानमा करूया. उर्वेल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या. सर्वोन्वेच्या हस्तद्वेष्या भावाताचे बोलेव्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी
पदवी महिमा ससना ससना एका तळ्यात सीधा तुका दोघांच्या स्वेरीला समासमी वाढता. हे देवा, तुझ्या विचित्र सक्रामेत काल तुझ्या कष्टां सोगडा असतोय आमकां सोडलाय. तुझ्या फडून सवळ सदांच आमचे ते आमी बघीसारखं तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूं देन आमकां फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. चनो या पून तळाक तुमकां मोगान स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. डेल एम्मा पिंटो 3ऱ्या वर्साचो जल्मा दीस आचरण करता आसतना ह्या भुरग्या खातीर विशेष रितीन मागया. तशेंच मागया आमी डेनिस बेन्नी सिक्वेरा लुट्स वाडो. आयच्या दिसा तांणी जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां देव मागोवन धाडून दी. देवादीन पॅट्रिक बुट्टादो खातीर सिल्विया पासान्ना सान लोरेस पयलो वाडो. पावलीन बारेट्टो अर्गां जावन सान तेरेज वाडो. बेबी डेल एम्मा पिंटो अर्गां जावन सान तेरेज वाडो. क्लिटा ब्रँक अर्गां जावन बोंदेल. गणेश शेट्टी अर्गां जावन बोंदेल. निकिता पिंटो अर्गां जावन पेरमुदे. निकोलास पिरेरा प्रत्येक तेसावां खातीर पंपई पयलो वाडो. रोनाल्ड प्रेसिल्ला सिक्वेरा अर्गां जावन तेरे बैल. पिलोमिना डिकोस्ता प्रत्येक इराद्यां खातीर बेळमण. लीना सिक्वेरा अर्गां जावन सांत आंतोन वाडो. नाताल फेर्नांडीस अर्गां जावन सान जुजे वाडो. पेट्रिक पिरेरा अर्गां जावन बॉम्बे. ग्रेसी कार्डोजा अर्गां जावन सान लोरेस पयलो वाडो. देवादीन रॉबिन डिसोजा पासोद. रॉनी डिसोजा बागेवन गुटमा वाडो. ग्लेन नोरोन्ना अर्गां जावन किन्निगोळी. जॉन सिक्वेरा अर्गां जावन सान आंतोन वाडो. ह्या सर्वांच्या तेसावां खातीर मागया. देवादीन जाल्ल्यांक सासणीक विशय मागता आसतना ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवच्या PUCच्या भुरग्यांच्या इराद्यां खातीर प्रत्येक रितीन मागया. Pianove एकitami नावड्यामी आमच्या सुम्या वंदन ताका भक्तीनामी बसियामी आमच्या रया कृत्या सुम्याची निसायकीविची महिमा ताची करताम काविस्मी पृथ्वीतील बसता ताची वडविकाय व्यसनावा करता ताची बळवंताय ब्यानोवे एकेकामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हर्षियामी आमच्या रया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताचे कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. बक्षणे आसा आणि काकुळदार देवा मुखार आमी हजर आसा आणि तोच देव आपल्या पुता मरीपात बक्षाने परगट केल्लो तो आज आमकां ताच्या पुताच्या पाटलावदाऱ्यांक एकामेका बक्षूंचे एकामेका थंय
राजसंधानाद्वारे आमी ताचो मोगाची प्रतिरूप जावंक आमकां आपण दिता. हें जिवीत असलें तें कश्टांचे तरी हाच्या विना क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण ना. देखून तसले बक्षांचे सकत तें धैर्य करपा सोमी ह्या युक्रिस्ताचो फळ जावन आमकां हर एकल्याक देव दी म्हणून मागून हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. आमच्या काळजांत जायते फावटी हेरां विशीं हेरां थंय रागाची द्वेशाची परीकपणाची दिंदा गोळयल्या खातीर देव आमकां बक्षूं दी काकुळदार जावन दी मागून हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. कळसंथावन दूख धरतेल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनाती कचाक देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्वोद्वेदार देव आमची काकुळकर पातकां बक्षून ससनाच्या जिविताक आमकां पावो. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा तुजे सेवेक आमची जीण समर्पंक तूं आमकां आपयताय आनी आमी सोडवण जोडूंक तांबण आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुजे दयाळ मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. आजारिया उजामध्ये उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडी नाका, तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा आब्रामा खातीर, तुज्या सेवका इजाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकुळट आमचे वयली काडी नाका. मळबाच्या नेकेत्रा सारकी आनी दर्यावेळेचे रेवे सारकी अगणीत संत तुवें तांकां बसयली. सोम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. आमच्या पातकाक लागून सगळे पृथ्वी वयर आज लोक आमची बेपारवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, धूप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोड घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या ओम बलयां भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानू. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लज्जेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी बिरान धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. पगार तुज्या दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकुळटीन आमकां चलय. देवाचें उतार हे. देवाचें वडुपकार. तुझे काकुळते सो उगडास सर्वेस पोरा
तुझे काकुळती सो उगडास कर सर्वेस्परा तुझे वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा तुझे मोरग म्हाका दाखय तुझ्या स्वताचे वाटेन म्हाका सोडून व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं मुसो देव तूंच मुसो तारो देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा तुझे काकुळती सो उगडास कर सर्वेस्परा उगडास कर सर्वेस्परा सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण केदींच विसरनाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास दरिनाका तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर तुझे काकुळती सो उगडास कर सर्वेस्परा सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतरां सुकाना तो वाट सुकलेल्यांक तो सारके वाटेर हाडता कालत्यांक सतच्या मार्गान तो सोलून व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपले वाटो तो दाखयता तुझे काकुळती सो उगडास कर सर्वेस्परा तुझे काकुळती सो उगडास कर सर्वेस्परा उद्गारा उभी राहूया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे मोरी गाया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे मोरी गाया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येता कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे मोरी गाया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे मोरी गाया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुवळ पेदरून जेजू सरशेन येवन विचारलें सोमिया म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षिसय 7 फावटी घे. जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्ही बागा 770 फावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयत एक राय आनी एक फावटी आपल्या साकरालागचे लेख घेवंक कशी वेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातरलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हणून आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनियाचें हुकूम जालें. थोडो साकर धनियाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळ्यांक फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफी कर ताका वचूंक सोडलो. पूण वो साकर भायर गेल्लो तितलो असो मेळ्ळो ताका तसो सांगाती साकर ताणें हाका 100 रुपया देवें आशिल्लें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें
म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तोळ तूं सांगाती साकर ताच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदें दवरिलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी भोव येवन आपल्या धनयाक कळयली. तोवर धनयान त्या साकराक आपणा उजेर आपोवंक लावन म्हणें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जी आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणा देवें आसतलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासाबांच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबा काळजांत आनी बक्षिनांत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतार ये वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, भारताची मार्तीर म्हणून नांव वाडलेल्या भाग्यवंत राणी मारियाचो दाखलो तुमच्या मुखार दवरून हो नियाळ हांव आरंभ करूंक आशेतां. केरळांत ती जल्मल्ली. देवोत कुटुंबांत देवास्पणांतच ल्हान व्हड जाल्ली. 1970 इस्वेंत ती फ्रांसिस्कन क्लॅरिस्ट मेळाक धार्मीक जावंक शाक भरती जाता. सौम्याचो स्पिरीत म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटोवंक ताणें म्हाका अभिषेक केला म्हणल्यार उतरांनी ती प्रेरीत जाल्ली आनी अशें वर्ती मिशनरी जावंक ती आशिल्ली. धार्मीक जाल्या उपरांत 9 वर्सां केरळांत वावर केल्या उपरांत तिचें आशें तिकीत इंदोर देशीशा उदयनगराक एका हळ्ळेक तिका त्या समाज सेवे खातीर त्या धार्मीक वावरा खातीर तिका धाडली. 25 हळ्ळे खातीर समाज सेवाकी जावन ती वावर करता. त्या दुर्बळ लोकांच्या जिवनांत ती वांटली जाता. तांकां वयर काडटा, तांच्या पांयांचेर रावंक तांकां शिकयता आनी दुर्बळ लोक थंयच ब्रेड विनर्स म्हणटात अशें दिसपडतो ग्रास ते जोडूंक पावतात आनी अशें तांकां त्या दुर्बळ लोकांक एक दिर्वेस मेळ्ळेल्या बरी ह्या सिस्टरां मरयतात. पूण हें सगळें पळयत आसतना त्या दुर्बळांचें शोशण कर्ण कोण आसले पळय त्या हळ्ळेचो ते मानेस्त त्या लोक मुखेली तांकां सिस्टराचो मोसोर जाता आनी अशें तिका लागाड काडूंक ते चिंतात. 1995 थंयसर फेब्रुवारी 25 तारीखेर ती आपल्या गांवा केरळाक वचोंक बसार येता आसतना तिका लागाड काडचो तो मानेस्त आनीक ताच्या सांगाता हेर दोग तिका आड रावण तिका जीवशी मारूंक सोदतात. जीवशी मारतात. तिका 60 पोटी कोस्त आयलें खंय आनी त्या दाळा हर एक पोटी रागात तिच्या कुडींतल्यान भायर येत आसतना सौम्याचें नांव ती उलो करता. तिच्या मरणाक सदां 12,000 लोक थंयसर हजर आसलो. तिच्या नांवान जायतीं असाऱ्यां घडलीं. पूण आतां विशेश कितें म्हळ्यार मरण जावन पाटी येता आसतना तिची भयण धार्मीक भयण सिस्टर ती जैलाक वचोन ह्या सिस्टराक राणी मारियाक जीवशी मारिल्ल्या त्या माणेस्ताक वचोन राखी बांदता. राखी बांदचे बॉक्सनाचो संदेश ती परगट करता. मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या जाग्यार आज आमी मान करचो सांत जुआंव पॉल II 1981 मेच्या 13 तारखेर वातिकानाच्या त्या पिटर स्क्वेअरांत थंयसर त्या माणेस्तान आले आगान ताका गुळो घाल्लो आनी पापसाहेब आस्पत्रेंतान पाटी येता आसतना त्या जैलाक वचोन लायफ इम्प्रिजनमेंट म्हणटात थंयसर जीनभर त्या जैलांत राव जाय जाल्यार त्या मनशाक पटलून धरून बॉक्सांनी परगट करता. मात्र न्ही ताका थंयसर त्या इटलीच्या अध्यक्षा मरिपा ताच्या लागीं विचारन ताका टर्की गांवाक 2000 इसवेंत ताका धाडटात. जैलाची कैद सुटका ताका मेळटा. असले एक बॉक्सनाचें प्रतिरूप मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हांवें तुमच्या मुखार दवरल्या नियाळाक आदार जावन आतां तुमकां बगूंक पुरो.
ताणें केलें पूण इतलें सुलाभ कितें बगसूचें. आज इतलें सुलाभ जावन आमी सगळ्यांनी घेतलें तर कितलें बरें आज आमच्या समाजांत आमच्या समुदायांत आज जातें आसलें. आज खंडीत जावन तें सुलाभ न्हय हें हांव समजतां. कित्याक सुलाभ न्हय? बगसूचें आमचें सैम न्हय तें. बगसूचें देवाचें सैम तें आनीक दैवीकपणान बरयल्ल्या व्यक्तींचें सैम. जेजू हें बरें करून जाणा आसलो. देखूनच जायते फावटी बगसणाची शिकवण विविंगड रितीन सोम्यान दिल्ली आसा ती. आनी आयच्या शिबवर्तेंत हें आमी आयकता बगशिनांतल्या साकराची ती ओपार. कित्या खातीर ओपार चांगली सोम्यान? हाका कारण आसा. पेद्रोन थंयसर विचारलें न्ही सोम्या कालें कितले फावटी म्हजो भाव सूख करीत जाल्यार हांवें बक्षीस जाय. 7 फावटींगी संपूर्ण नंबर आनीक 7 फावटी केल्यार दादोश हांव अशें म्हण चिंतलें तें. पूण जेजू सांगता ना 7चे 70 फावटी. देखून आनीक स्पश्ट करचे खातीर जेजू ही ओपार तो सांगता. ओपारींत एका रायान साकर लागचें लेख घेवंक कुशी व्हेली आनी त्या दाळा कोरड्यांनी देवें आसलेल्या मुखार हाडलो. ना म्हज्या कडेन काय येना, म्हाका माफ कर, थोडी फुरसत म्हाका दी, तुजें दिता हांव. धनी मोव हाडलो, सगळें माफी केलें ताका, धाडलो ताका. कितें जालें? फाटी येता आसतना ताका मेळ्ळो तसो सांगाती साकर. इल्लेशें देवें, 100 रुपया देवें. आनी ताणें ताच्या कडेन विचारतना ह्या साकरान म्हाका म्हजें रीण आसा कितें फाटीं दी. तो म्हणालो ना म्हजे लागीं काय ये, म्हाका माफ कर, थोडी फुरसत म्हाका दी, हांव दितां तुका. पूण कितें जालें? मोवाळ्ळो की ना. ताका मेळ्ळेली मोवाळाय ती दायळाय बॉक्सांनी विसरलो तो आनी ताका ताणें कश्यपाच्या हातीन केलो, जैलांत दवरलो. घडिल्ली संगत धनियाक वचून सांगता आसतना धनी आतां रागार जाता. देखून ताका आपयलो ताणें आनी ताचें रीण मेळटा पर्यंत, फाटीं दिता पर्यंत ताका जैलांत दवरलो, या कैद केलो, या कितेंय. म्हाका भाऊ भयणीनो, आतां गरजेचें कितें? ह्या आक्रेक ओपरेच्या आक्रेक आसा सोमयाचीं उतरां, कितें तीं? आयकलें तुमी? ओपरेच्या आक्रेक सोमयाचीं उतरां कितें? आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या बाबाक काळजांत तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सारकीचो बाप तुमकांय बक्षूंचो ना, तुमकांत आनी म्हाकाय. देखून आमी बक्षिनांतल्यार देव आमकां बक्षूंचो ना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देखूनच हांगासर पोरण्या सोर्ल्यांत असले एक उजवाड आमकां मेळटा. बक्षणाचे व्यक्ती आसात, कश्ट पूण सांगात अशें केल्ले जायते व्यक्ती आसात. वांजेलांत, पवित्र पुस्तकांत आनीक पवित्र सभेच्या चरित्र्यांत. एक दाखलो तुमच्या मुखार हांवें दवरचो, दावीद रायाचो. दावीद राय वर्ते निदर्शन. ताच्या विशयांत उलयत आसतना दावीद देवाच्या काळजा सारको म्हणटात. अशें म्हळ्यार ताचें तें फाताक ना म्हणून जालें गे. आमकां कळटा अस्कत काय ताचें तें आसली, पूण देवान ताका बक्षण दिलें. पूण दावीद तेच बरें बक्षिता. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 20 आनी 4 अध्यायांत पयल्या वळींत हांव आमी नियाळ करता. साऊल मोसराक लागून दावीदाचो जीव काडूंक सोदतलो आनी आतां दावीद खंय आसा तें समजून व्हडली फौज कान घेवन साऊल वेता, रानांतल्यान सोलोन वेता. थंयसर एका दोळींत कुडीची गरज सुदारचुच्या खातीर साऊल गेलो. थंयसर दावीद आसा, दाविदाचे संगाती आसात. आतां साऊलाक पळोवन त्या संगात्याने सांगलें, आळे दुस्मणाक तुज्या हातान घाला देवान, ताका लागाड काड. दावीद करता की तशें ना. थंयसर 26व्या अध्यायांत 11व्या वळींत नियाळ करता उतरां, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो म्हजो अभिशिक्त. सर्वेश परस तुजें ती परीकपण घेवं,
पण मुद्दो हात ताचेर उबारचो ना. सावलो आनी एकलो कुळयेचो तो सावलाच्या कुळयेचो एकलो दुस्मान दाविदा शिराप घालता एक फावटी. त्या दळा दाविदाचे जण ताका विचारता ताका लागाड काडूंक आमकां परवानगी दी, परमिशन दी, आमी लागाड काडटा. तो दावीद कितें म्हणटा गोता गी, तो म्हाका अपमान करता जाल्यार तुका कितें जालें, ताका सोडा, तो शिराप घालूं. पूण सर्वेश्वर देव म्हाका शुभमपण दितलो, आशिर्वाद दितलो. आनी एक दाखलो मोगाच्या भाव भयणीन पोरण्या सोल्यांत अब्सुलोम दावीद राया विरोध जाल्ल्या वेळार अब्सुलोम सैनिकांच्या बलयेक सांपडटा, लागाड काडटा ताका. आनी एक बरी खबर म्हणून दाविदाचे जण येवन ताच्या मुखार संतोशान सांगतना दाविदेन कालें केलें. संतोश पावलो की म्हजो दुस्मान गेलो म्हणून ना, तो रडलो, गळगळ्यान रडलो. मग अशा भवनांनी बिनीन वर्ते आदर्श आनी सौम्यतावणें सामका पावस जाला. आनी सौम्याचें शिकोण सान लुकाचो वांजेल पळया तुमी घरा वचून वाचा. 6 अध्याय ह्या खातीर प्रत्येक जावन. आनी 20 आनी 7 वळींत जेजू सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. बरें जाता न्ही आयकोंक. नायस, इट इज व्हेरी पोएटीक. सुलाभगी खंडीत न्ही. हें आयकत आसतना, हें बरें आयकत आसतना थोड्यांक उलपाता कोणा भितरल्या भितर, आयबा म्हज्या आनी कोणाचो उडास येतात वयगिनी सांगा म्हाका तुमी. हरत्यांत बरोवन आयिल्ले बरी जावंक पुरो. तरी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां बॉक्सांनी जाय तर एक शर्त दुसरी वाटना. सौम्याचें शर्त तें बक्षिया आनी तुमकां बॉक्सांनी मेळटलें. जेजू सांगता, पवित्र पुस्तकां नियाळ करता आमी, बक्षी आनी तुमकां बॉक्सांनी मेळटलें. जसो तुमचो सर्गीचो बाप अणउपकारांतीस दयाळ, तशें तुमी दयाळ जाय. देखून मोगाच्या भावनांनी बिनीनो सालुकाच्या वांजेलांत 6 अध्यायांत सौम्याची शिकोवण, हेरांची जडती करिनाकात, हेरांचेर अपराधी म्हणून पैसाल दिनाकात, हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षांनी मेळटलें. हेरांक दिया, भरत्या मापान दांबून हाल्लोवन तुमकां मेजून दितले. तुमी दिया, बक्षिया, तुमकांय मेळटलें, दराळ मापान मेळटलें म्हणटा जेजू. मोगाच्या भवनांनी बिनीनो, आमच्या जिविताचेर दिश्ट गेल्यार हेरांचेर जडती मांडोवंक कितले सुडाळ न्ही आमी. पळया, थोड्यांक गाळी सोमचें, तूं तसलो तूं असलो, हें फैसाल दिवचें. थोड्यांचें तोंड गांवान गांव उक्तेंत. आमकां तो व्यक्ती ती जायना, रागार आसा कितें गी, जावंक पुरो तो याजाक, जावंक पुरो लायक आमचे शेजारी, तांच्या विशयांत वीक वमचें हेरांत आयकतल्यांच्या काळांत वीक वंपण वेचें. आनी आतां आनीक सुलाभ वॉट्सअप आसात, धाडलें रेकॉर्ड कर मॅसेजस, बारी सुलाभ. हेरांक अपराधी म्हणून वलावंक. मोगाच्या भावनांनी बिनीनो, जेजूचेर दिश्ट घाली आमी शिकोवन दिता आसतना जेजून म्हळां परीकपण काणगे नाका. तूं परीकपण काणगे ताय तर तूं देवा कडेन सांगताय, देवा तूं म्हजेरय परीकपण काणगे. सौम्या कडेन तूं कोणाचें बॉक्सान इन्कार करताय जाल्यार, बॉक्सान इन्कार करताय जाल्यार जेजू कडेन सांगताय तूं, सौम्या तूं म्हाकाय बक्षी नाका. कित्याक आमच्या बापाच्या मागण्यांत कितें मागतात तुमी? कितें मागता आमी? जशें आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव. मोगाच्या भावनांनी बिनीनो, तर आमकां राग येना गे. तर आमकां राग आसलेल्यांक कसली शिक्षा दिवची? खंडीजन परीकपण न्ही. परीकपण काणगेक देवाक सोडी जाय. कित्याक रोमाघरां बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 6 पावल 19 वळीन सांगता, तुमी बिलकूल परीकपण काणगे येवचें न्ही, परीकपण काणगे येवचें देवाक सोडा. 6 पावलो 3 अध्यायांत 20व्या वळीन सांगता, तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका खावंक दी, ताण येता जाल्यार ताका पियोंक जाय. अशें केल्ल्या वरवीं ताच्या माथ्यार जळतें कँड तूं दवरताय. मोगाच्या भवनांनी बिनीनो,
आज तर सोम्यान आमचें ती बारीकपण कान गेल्यार आमची परिस्थिती कितें जाता गी तें आमी समजून घेवंक जाय. आनी ह्या खातीर आदार जावचें उतरां बेनसिरा म्हणल्यार त्या मठवाशेन बरयल्लीं. जेजू येवच्या पयलें 200 वर्सां पयलें कोण बारीकपण कान घेता गी, कोण बारीकपण कान घेता गी तो सोम्यतान येवचें बारीकपणो भोगतलो. तूं तुज्या शेजाऱ्याच्या सुखी बक्षी तोवळ तूं मागतना तुजीं पातकां बगसतलीं. तुज्या जिणयेचे अंत उडास कर आनी दुस्मानकाय सोड. बाबा भयणीनो हें गरजेचें. तुज्या जिविताचें अंत उडास कर आनी तुजें दुस्मानकाय सोड. हें राग आसा पळय, द्वेश, क्रोध, हागे, बारीकपण केदळ पर्यंत न्ही थंयसर दवरता पर्यंत 5 पेटीच्या त्या पेटेन दवरता पर्यंत मागीर आसाय काय दाखोवंक क्रोध दाखोवंक राग देखून कांय उपकार ना तें. म्हाका भावणीनो तर हें बक्षाने सोम्यतान मेळचें तें आज तर तसलें एक दैवीक सैम आमचें तें आमी काणगे जाय. कोणायकी वायट मागचें न्ही. आज आमची भास बारीकपणाची भास जावची न्ही. कित्याक बारीकपणाची भास कोणाची सैतानाची. देखून आमची मनशांची भास बारीकपणाची जावं नजो. राग आनी क्रोध कांटाळ्याची वस्त अणव मनीस मात्र ताच्या काळजांत हें जगोवन दवरता राग आनी मसोर. आज आमी सर्वेश्वरान केल्लें बरेंपण आमी नियाळ करी जाय. देखून सर्वेश्वराचें बरेंपण नियाळ करता गे आमी. ताच्या बदलाक हेरांनी आमकां दुखयल्लें, हेरांनी आमकां कितें सांगलें पळय तें वायट बेजाराय आमी आटयता. त्या दाडा सकाळीं उठोवन मसल्याची कडी आटयल्ल्या बरी परत्या तेन्ना आटोवचें ताणें तशें म्हळें. आनी आमचें ती राग आनी क्रोध ह्या खातीर सोडून येवचें. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावणांनी भयणीनो ताका थोड्यांक आज आमचें उणेंपण जावन आसा. ल्हानशें आसलें व्हडलें करचें, मेक ए इश्यू, व्हडलें इश्यू करचें तें थंयत थंड करया, शांत करया ना. तें इश्यू करचें पावनांतल्याक आज वाडसप. तें सत या पट तें व्हरोन पळयनात तक्षण रेकॉर्ड केलें आनी तक्षण धाडलें. आज तूं थंय पडून कश्टाताय जाल्यार कोणी तुका हात दिवंक येना, ताच्या बदलाक फोटो काडटात धाडूंक. आमची संस्कृती इतल्या एका वायटाक गेल्या. तो राग द्वेश काळजांत वाडिल्ल्या वरवीं असलें आमचें तें वाडून येता आनी हेरांक आमी सुखीदारस करता, अपराधी म्हणटा. बारीकपण खाणग्यांचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा म्हणा. पूण आज मोगाच्या भावणांनी भयणीनो आमचो स्पिरीट सोम्याच्या उतरांचो जायचे, बक्षानाचो जायचे. त्या पयल्या मार्तिरान कोणें तो स्टीवन दिंबिगाल मागलेलें बापा तांकां बक्षी ताका पात्रायता आसतना वेची पुताच्या ओपर्यंत बापूय पुताक संपूर्ण बक्षिता. आज तर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजारा बक्षिताना मात्र संबंध वाडटा. दाविदान म्हणल्या परी म्हणूंक जाय, पोवीस स्नानांत आमी हरी एकल्यान म्हणूंक जाय दाविदाचेंच उतरां म्हण येतें. पूण इल्लीशी बदलावण कर आमी म्हणचें पोवीस स्नानांत मागलेल्या विरोध म्हजी जीव म्हणली तलवार हांव उबारचो ना. मोगाच्या भावणांनी भयणीनो जायते फावटी आमचें जिवीत पळयल्यार बारीकपण काणगे मस्त वेळ आसा. आमकां कितलो वेळ आसा पूण बक्षाना विशयान चिंतूंक वावर करूंक आमकां फुरसत आसचो ना. आज बक्षूंक आशा ना, पापसूंक आशा आसा. पळया गे बक्षूंक आशा ना, पापसूंक कितली आशा आसता. कित्याक म्हळ्यार वी डोंट लव टू फॉरगिव. बक्षानाचो मोग आमचें तें ना. मोगाच्या भावणांनी भयणीनो तें बक्षाने देवाचें भांगार, तें भांगार कोण येशें तें दिता तें. देखून आमी मागत जाय देवा कडेन, मागत जाय. बारीकपण सैतानाच्या हातीर तें आमकां नाका. तें खाण घेवंक आमी कश्ट करता, मेहनत करता. पूण बक्षाने खाण घेवंक, बक्षाने दिवंक आमी मागत जाय आनी प्रयत्न करीत जाय. सोमी बक्षाने असो तो आदर्श आमकां
आमकां बक्षून सोतो आनी असलें बक्षाने कुर्सार परगट केलें आज मोगाच्या भावनांनी बेगिनो असल्या बक्षाण्याद्वारे थाशी खाकुळतीचें देवाच्या खाकुळतीचें प्रतिरूप जावन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजारा हेर जाग्यार सगळ्यान आमी जियोंक आनी अशें संतोश काळजान भोगूंक हेरांक संतोश दिवंक सोमी आमकां फावो करून देव क्रिस्तान कृपा दिवं दी मागया आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्याने सोम्याक सीता विस्नळ रंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष बरीत काळजांनी काणी काण्येता उल्हास बरीत गीतांनी कोपून ती दिता गे सोमिया मोगान तुंगे आमी देवची काणी तुंगे आशीर्वाद घाल दये तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे. बाबा भयणीनो तुमचें आनी म्हजें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रसभेच्या देवाक सरस्वती देव म्हणून घेव. सर्वेश्वरा मोगाळ देवा हे सोडवण्याचे बली वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका म्हणटा तसली जावं दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोड. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारोया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवा दिन वसोया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो निती सोने आमच्या फायद्यासो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचे तो बोड मोडताय आमची मनां वसो बारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ससनाची नाम आमकां दिताय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाते तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Obe दरबारांचो सर्वेस पोतो सर्वांनी संसार भला तुझ्या वैभवान ओ सर्वी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्वी तुका जय जय. बापा खरंच तो पवित्र तसो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशीन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची. तेसपरी जेवण जातास ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स.
नव्या आणि ससनी करराचे हे रगात पथकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात. पवर्तस गोड परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मोरा आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वज्रविताचा उंडो ही सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची खूण रगा शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गुळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान शिकयलेल्या त्या उतरांनीच बापा कडेन बावरतान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. तो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतलें सुटय सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडके पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळतो जी येताय रातवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं, तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त बापाची दयाळाय आनी काकुळतो बक्षाने मरे पात मनशांक प्रगट केल्लो आज एवकरिस्तांत येवन आमच्या काळजांनी त्या बक्षाण्याची सकत आमकां तो लाभयता. बक्षाने दिवच्या जेवणांत वांटली जावंक सोमेन आपयलां आमी सुभागी. तो म्हज्या आत्म्या भितर येवच्या म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
काळीज मोचे दाखोवन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या काळीज मोचे काळीज मोचे राखोवन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या जिवीत दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय संसाराच्या सळवंदारा सर्गाक म्हाका पावय काळीज मोचे राखोवन आसा सोम्या तुझ्या येण्या प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या दयाळ बाप्पा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला, ताच्या बसो तुका दिन वासून विश्वासान तुझ्या लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पथकां बोगोस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमचे राखण कर आनी तुज्या दैवी जिवान आमकां अदीक भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीं तुका, क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूट आमकां उगडली, सडबडीची महिमा शिकयली. तुझ्या दिली वडमेलपान भाग्यवान जुवां पावल दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीं तुका, क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां.
सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. एक घडी बरो आमच्या गमना काडया. ह्या महान संता मुखांत्र ताच्या विनोणे मुखांत्र आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर मौनपणी सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया. भोव काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता. ताचे बरें बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजूतय आमची तीस वारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा जायतीं तेसांवां तुमी दवरल्यांत ती आमी सगळीं जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र बापाक समर्पून दिल्यांत. एका दादल्याक आर्नियाच्या पिडेतावन बरेंपण जोडूंक हायकोर्टांत आसच्या केसींत जीक मेळोवंक चेरक्याची सिरांची दूख आनी पाटी कोण्याची दूख गूण जावंक क्रिएटीन आनी अर्द्यांतली दूख गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक दोगां जाणांनी एकल्याच्या आंगार आसले किलॉयड आनी फिब्रॉयड बेगीनच गूण जावंक एकल्याक बरी सैरीक मेळोवंक आनी लग्न अडकळी नासतना जावंक वाटेचे समस्ये परिहार आनी घराक लायसन्स मेळोवंक मांयची भलायकी बरी जावंक आनी काम करूंक साध्य जावच्याक लांब काळात हांव कोर्टांत आसची केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक बेंगळूर काम करच्या पुताक कॅनडा वचोंक विजा आनी बरें काम मेळोवंक एका भयणीक कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्यान वखदाक आनी हेर कावन्सिलिंगाक स्पंदन करूंक हट्ट दुबाव सोडूंक मागलां. एका तरणाट्यान उर्बेन बियेन आसतना बऱ्या रितीन काम करूंक पुताक बरें काम आनी वायट संवयांत हांव पयस रावच्याक मागलां. एका चलयेक बरी सैरेक एका कुटुंबाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एका तरणाट्याक शिकोवंक गेल्ल्या जाग्यार पार्ट टायम काम मेळोवंक आनी ताणें शिकाप बऱ्या रितीन करच्या खातीर किडनी समस्या तावन कश्टोवच्या एका चलयेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. जाग्याचे रेकॉर्ड बेगीनच आताक मेळोवंक दोगां स्त्रियेंक कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण मेळच्याक काम केल्ल्याचो सांबाळ मेळोवंक एका तरणाट्यान सुटसुडीत जावन काम करूंक आवय बापूय काल जावन जियोंक सैरीक मेळच्या खातीर 8 जाणांनी मागलां. परगांवांत आसच्या एकल्यान गांवाक बऱ्या रितीन पावच्याक पुताची एलर्जी गूण जावंक एकल्याक बरें काम आनी इंटरव्यू धैर्यान फुड करूंक बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक बरें काम भुरग्याक उलोवंक सुडाळ जावंक स्टेट एग्जाम बरोवच्या भुरग्यांक जैत मेळोवंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक रक्तांतली एलर्जी BP नॉर्मल जावंक गॅस्ट्रीक समस्या तावन बरेंपण मेळोवंक
दुवेक बरें काम आनी बरी सैरीक बाड्याक पावतें गर्भ मेळोवंक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक दोगांनी मागलां पुताचें शिकाप बऱ्या रितीन जावंक आनी मागण्या बरीत जिवीत ताणें जिवंक बँक रीण सेटलमेंट परगांवांत बऱ्या युनिवर्सिटींत PhD करूंक साध्य जावच्या खातीर परगांवांत आसच्या दुवेन गांवाक फाटीं येवंक मागण्यांची जिणी ताणें जिवोवच्याक दुवेन भलायके बरीत भुरग्याक प्रसूत जावच्याक मागलां पुताक बरें काम फावो जावंक एका विद्यार्थीक बरें फलितांश लाभूंक एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक एका चेरक्या भुरग्याची सर्जरी बऱ्या रितीन जावच्याक आनी ताणें सोमा सुडाळ उलोवंक साध्य जावच्याक सेकंड PUCचे एग्जामान बरें मार्क्स मेळोवंक आनी BSc नर्सिंग सरकारी सीट मेळोवंक एका भयणीची आतांपायांची गांठी दूख गूण जावंक पुताक बरी भलायकी काम करूंक मोतीक उजवाड आनी वायट संवयांतावन बरेंपण देराक भुरग्याचें देणें लाभोवंक 8व्या क्लासींत शिकचें एक भुरगें अप्रूप पिडेतावन जायतें कश्ट जाता ताका बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक तशेंच एक ल्हानशें भुरगें किडनेच्या समस्यातावन कश्टोन आसा ताकाय संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां एक घडीभर मौन रावया आमची तेसांवां पिडा शिडा कितें आसा ती जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिया तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संतां भोगतां संगी सर्गींच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं सो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाच्या मये आमोपयांका देवीन दिकत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन दोसात आनी सदां सर्वता आमेन सोम्याच्या नावे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेश्वर तुमचे सभय आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरें तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पाल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगोवंक आनी बाबर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताच्या विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले आमी विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार आमच्या सर विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं भगवंत जुवांव फल दुसऱ्याच्या नोव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं भगवंत जुवांव पाल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकऱ्याचे मनशान जावंक तुमकां घटाय मेळो आलतरीचो मान ताका पावस जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाचे जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्तीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे समय सदां आसूं नो आयच्या ह्या बागी दिसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन अर्थाभरीत रितीन सोलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान आनी बोगसाण्याचो महत्व आमकां कळीत केल्ल्या मानादीक बाप पॉल पिंटो गांवान कुप्पे पदावचे मुजेस सेजारी आनी प्रस्तुत सांजुजे कामेल्याची बिरगज मेर्ला पदाव हांगासर विगार जावन सेवा दिवन आसात
हांगासर तांणी येवन आमच्या खातीर मागलां आनी तांची सेवा हांगासर भेटयल्या. तुमच्या समेस्त तांच्या नांवान हांव तांचो मनापुरवाकी उपकार बावडटां आनी तांच्या पिरगजीच्या मिसावांक सर बरें मागतां. देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आज आमकां जेवण स्पॉन्सर केल्लीं आसात डेनिस बेन्नी सिक्वेरा लुड्स वाडो तांचो आनी तांच्या कुटुंबाचो आमी मनापुरवाकी उपकार बावडटां. जुआंव पावल दुसरो तांच्या उदार मनाचेर भरपूर आशिर्वादां देवातावन मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां स्पॉन्सर रावुल्ल्यांक आनी तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती दितेले. हांव मानादीक बाप पॉल पिंटोन मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती वांडच्यो. डेनिस बेन्नी सिक्वेरा लुड्स वाडो. सिल्विया पासन्ना सान लोरेस पयलो वाडो. पौलिन बारेट्टो सांतेरेस वाडो. डेल एम्मा पिंटो सांतेरेस वाडो. क्लीटा ब्रँक बोंदेल. गणेश शेट्टी बोंदेल. निकिता पिंटो पेरमुदे. निकोलास पिरेरा पंपई पयलो वाडो. रोनाल्ड प्रेसिल्ला सिक्वेरा देरे बैल. पिलोमिना डिकोस्ता बेळमाण. लीना सिक्वेरा सांत आंतोन वाडो. नाताल फेर्नांडीस सान जुजे वाडो. पेट्रिक पिरेरा मुंबई. ग्रेसी कार्डोजा सान लोरेस पयलो वाडो. रॉनी डिसोजा बागेवन कुटुंबा वाडो. ग्लेन नोरोन्ना किन्निगोळी. जॉन सिक्वेरा सान तोन वाडो. दान दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले. हांव उबी रावात. प्रार्थुया. देवा पृथ्वीच्या रचणारा आमचे रचणारा पोसणारा आनी सांबाळणारा वरत्या मोगान संवसारांत जिवच्या तुज्या भुरग्यांचे आमचे तूं जतन घेताय. आत्मी खणान तुज्या उतरांच्या आनी संस्काराच्या बळान आमकां पोसून आत्मी जिणेच्या शेवटा पावंक आमी आदार दिता आसतना ह्या कुडींत आमकां गरज आसा हर एक दिनी तूं फावो करताय. प्रत्येक जण आमच्या कुडीक खाण पळयताय. ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या वेळार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या जेवणांत आमी वांटेली जावन दादोशी जाता आसतना आमच्या कुडीक हितून दादोशी करताय. खाण दिवणो ह्या जेवणाचेर आनी सेवतेल्या हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल म्हणून मागता हांव. आमकां तें आज दान दिल्ल्या दाणींचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक बेसवांक घाल. तांकां तुज्या कृपेन बरो हर एक कितें आश येतात उपकारी मनान तुजे थंय येतात तें तांकां तूं फावो कर. आनी आमकां हें खाण बऱ्या भलायकेक आदार जावं आमच्या कुडी सकत दिवं आनी सकत आमी ह्या पवित्र सभेंत एकामेकाच्या सेवेंत तुज्या महिमे खातीर उपेग करूंक आनी तुका देव महिमा दिवंक आमकां फावो कर. ह्या खातीर ह्या जेवणाचेर आनी आमचेर हर एकल्या तुजे आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bonzuwa पाव दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो श्रीश गौळी पोविस बेसो क्रिस्ता दार उगडोंक बोलो दिल्लो युकरिस्तांचो मोग शिकयलो भक्तुम बागे वत मोरयेचो
गवळी पवित्र बेसो क्रिस्ता दार उगडोंक बोलो दिल्लो येवकरिस्तांचो मोक्षी कयलो भक्तम बागे वन मोरयेसो बागे बोन जुबा पाव दुसरो सांगतो आधुनिक काळाचो तरणाट्यांक तूं आपुर्बा येसो फुटपाक तो भद्रसरो सर्वांक चड मलवल्लो तरणाट्यांक तूं आपुर्बा येसो फुटपाक तो भद्रसरो सर्वांक चड मलवल्लो मुखार पुता सोवे अवकार मरे आशीर्वाद आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या आमाबसोत नदीकर भगवान क्रिस्ताचे कृपेन परम कामाचे देवा तुमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.